पॉलिटिशियनाचो कॅरेक्टर दर विनोबा भावे नाल्यार महात्मा गांधी तेजो स्ट्रेचरूच आमच्या पॉलिटिशियनाकूच एकलोय दिसती पडोंक ना आतां इतलीं वर्सां जावन ताका लागून आमचे गोंय आतां इतली प्रॉब्लमां जाता न्हू कित्याक वी डोंट हॅव एनी politicians of any politicians म्हणजे all these MLAs who are elected, we don't have anybody of stature, that we can look up to आमकां inspiration दिता अरे बाबा हो politician is the politician of Goa, good politician that the world can say. आता आमी म्हणटाला who will be the next Obama of Goa? Is there any Obama that we can look at? कोणूच ना न्हू, very sad, कोणूच ना of that stature. एक प्रॉब्लेम झालो मेजर प्रॉब्लेम आणि त्या हे पॉलिटिशियनाच्या प्रॉब्लेमाक लागून ही सगळी दुसरी प्रॉब्लेमां चालू आसा. यू टेक द गार्बेज प्रॉब्लेम. आता गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना म्हणजे कितें कितलीं वर्सां जालीं ते सगळें आमचे पॉलिटिशियन कितें तांकां तेंचे कितले सेल्फीश आसा ते सेल्फलेस ना. वी डोंट हॅव एनी सेल्फलेस पॉलिटिशियन म्हणजे चल गोंयांत कितें करुया आमी. We will do it in spite of we may not get elected but we'll still work for Goa. आता गोंयांत कितें जालां न्हू they only look for their seat. They will jump from one party to another party. तेंच जालां न्हू आतां गोंयांत. We don't have one politician who is an honest politician. आणि सेकंडली म्हाका दिसता गोंयचे लोकूय गोंयच्या लोकांनी मातशें शाणे जावपाक जाय. करेक्ट. आनी एकेच वाटेंतल्यान जायना कित्याक समज खंयचो प्रॉब्लेम जरी जालो एकेच वाटेंतल्यान जायना. गोंयच्या लोकांनी शाणे जावपाक जाय. जें कितें घडटा ताजेर आपली नदर दवरपाक जाय. आनी कितें न्हू मेजॉरिटी ऑफ आमचे कॉमन मॅन आमी म्हणटा न्हू कॉमन मॅन कॉमन वुमन आतां तेय ग्रीडी जाल्या. हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा गोंयचे ते तुमी कार्टुनांतल्यान ही मेसेज तुमी लोकां मेरेन पावोवपाचो. इन माय ओन लिटल वे न्हू आय डोंट थिंक my cartoons are making a great impact, but म्हाका कितें satisfaction मेळटा न्हू in my own little way that I am projecting, and maybe even if it changes one person or helps one person to say okay Alexis कितें cartoon करता, we are gaining some knowledge and it is helping us to look forward to a new Goa. हे जाले आमचे गोंयचे प्रॉब्लेम्स. पूण बिसायड्स गोंय म्हळ्यार तुमी नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम्स जे आसात ताजेर कार्टुनींग केलां. Kerala, I'm not saying that I have not done. I've done depending on the issue. After Obama, so I was very, very inspired by Obama, his personality, his character. कित्याक आतां फाटीं हांव USA गेल्लो न्हू म्हाज्या एक्झिबिशनाक आनी तेन्ना ते Obama was nominated. तेजी स्पीची आयकून I was really fascinated and very inspired by this man. म्हणजे तेजो बॅकग्रावंड ब्लॅक अमेरिकन खंय वयर सरला तो. It has made a very big impact on me. So much impact kitlo zala that I am thinking of now doing a little exhibition on Obama. And I was really astounded by his oration. Oration outstanding. Not only oration is outstanding, but the content of his speech is simply amazing. 48 cartoon kello hain Obama cha ata president zallo tenna. I said Goan politicians should be inspired by Obama, the kind of work he has done, and come to at least reach half his stature. You cannot reach his stature, impossible, but at least do something that people will say, आमचो गोवन politician तेणेन कितें केलां तरी. कितलेशे कार्टून्स केले आसतले तुवें? आतां कितलीं वर्सां आतां सदांच लास्ट 20-25 years एवरी डे कार्टून करता एवरी डे. आनी केन्ना म्हयन्यान केन्ना गोवा टुडे करता, केन्ना आदी बिजनेस कार्टून करतालो, स्पोर्ट्स कार्टून करतालो. समटायम्स एवरेज ऑफ इवन 2 or 3 कार्टून्स अ डे म्हणजे 5,000-6,000 जाताले. आतां तुमी हजारांनी कार्टून्स केल्या म्हणजे तुमची एक्झिबिशन्स बी तशी खंय जाल्या? एक्झिबिशन वर्साच्या वर्सा करता पूण थोडी मेमोरेबल एक्झिबिशन म्हणटा ती भायर जाल्या. द बिगस्ट एंड द मोस्ट एक्सायटींग एक्झिबिशन म्हाका इंग्लंडान जाल्लें. तेन्ना कीथ वाज MP. तेन्ना म्हाका हाऊस ऑफ कॉमन्सान द ओल्डस्ट पार्लमेंटरी हाऊस म्हणजे 500 वर्सां ते दॅट स्ट्रक्चर इज 500 years old. तितून जाल्लें. दॅट वॉज द बेस्ट एक्झिबिशन. आनी त्या एक्झिबिशनान म्हाका वय प्रायम मिनिस्टरूय मेळ्ळो म्हाका. जॉन मेजर उलयलो तेज्या भारी आनी दुसरे व्हडले प्रॉमिनंट पॉलिटिशियन्स आसले
थंय मेवलें म्हाका. इट वॉज अ बिग ऑनर. और एक फावटी मागीर ताणें सांगलें तेजे म्हाजी कार्टूनां इतलें आवडलें ताका. ताणें सांगलें आय एम हॅविंग अ बिग एक्झिबिशन. आय एम हॅविंग अ बिग फंक्शन ऑन entrepreneurs, black entrepreneurs and Asian entrepreneurs. And then he said, I want you to bring your exhibition there. तेन्ना मॅरियट हावजान तें व्हडलें फंक्शन आसलें. मागीर थिंगा एक्झिबिशन केल्लें. आनी देन ही सेड देर आर 2 मेन पॉलिटिशियन, तेजे मातशें कॅरिकेचर कर आनी मागीर तूं प्रेजेंट कर तांकां. मागीर ते व्हडल्या फंक्शनाक मागीर तेणें हांवें केली, ताका बहुत आवडली. तो एक पॉलिटिशियनान नांव विसरलो पूण तेन्ना ताका हांवें दिलें न्हू. He saying, really this is for, ताका खूब आवडलो कॅरिकेचर. He said, really this is for me? I said, sir, this is for you only. तो खूब खोशी जालो आनी हांवूय खूब खोशी जालो. आनी लोकूय म्हाका गोंयकार आसले न्हू तेन्ना एवरी डे सांगतले आमगे एरिया जेवणाक ये, यू कम फॉर लंच, कम फॉर डिनर, कम टू स्टे विथ अस. एटलीस्ट आय कुड हॅव स्टेड इन इंग्लंड फॉर 3 to 6 months फ्री ऑफ कॉस्ट. इतलें म्हाजो गोंयकारांक तिकडे म्हाजें एक्झिबिशन आवडलें न्हू. So I became very overnight popular जालो थिंगा. आनी मागीर आतां मी येयल्लो न्हू. हांव कॅनडा गेल्लो आनी अमेरिका गेल्लो. थिंगा 2 एक्झिबिशन केली हांवें. टॉरंटोन केल्ली आनी सान फ्रांसिस्कोन केल्ले. सिलिकॉन वॅली म्हणटा ते फेमस सिलिकॉन वॅली थिंगा केल्ले हांवें. आनी थिंगाय मातशें एक्झिबिशन बरें गेल्लें. आनी नॉट ओन्ली दॅट एक्झिबिशन म्हाजो बूक काडलेलो हांवें गोईंग गोवन. मागीर तोय लॉन्च केलो हांवें थिंगा. सो इट वॉज अ व्हेरी एक्सायटींग एक्सपिरियन्स. आतांच येयला न्हू, 2-3 म्हयने जाले आतां अमेरिकासून येयला. व्हेरी एक्सायटींग. मागीर पुर्तुगालूय गेला. आय वॉज नॉट ओन्ली कॉल्ड फॉर द एक्झिबिशन दे, बट हेंय म्हाका स्पेशल हें कितें ऑनर मेळ्ळो म्हाका. अमंग द 60 कार्टुनिस्ट फ्रॉम युरोप न्हू, आमकां 2 जाणांक स्पेशल ऑनर दिलो फॉर आवर कार्टून्स. एंड दीस वॉज अ स्मॉल टोकन मागीर दिल्लें. ह्या एक्झिबिशनांनी तुमी कसले तरेचे कार्टून्स केल्ले? हांव मेनली गोवा पोर्ट्रेट कोता. सादारण गोंयकार थिंगा आसा न्हू, आनी हांव मेनली पोर्ट्रेट गोवन लायफ. मागीर लोकांक थिंगाय कळटा न्हू कितें जाता गोंय ह्या फावटी. अमेरिकाकय गेल्लो, मागीर तांकां दाखयलो हांवें कितें अमेरिका. म्हाजें बूकूय पळोवन ते खूब खोशी जाले. अलेक्सी बाब, बरेच कार्टून्स पळयले तुमच्या घरानूय खुबशे कार्टून्स दिसतात हांगा. म्हाका सांगात, वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कार्टून्स? एज आय टोल्ड यू न्हू, तो एक कार्टून सादारण स्टेटमेंट कोत्ता. पीपल थिंक ओके कार्टूनिंग इज अ फनी प्रोफेशन. It is not a funny, it's okay if you are doing cartoon network type of cartoon like animation, Tom and Jerry and kide. But this political cartooning is totally different. It is a very serious way of projecting whatever you want to say, and now that is what I always have a message. And a cartoon, always remember, they say a picture speaks 1,000 words, and cartoon is the same thing. Many people, some of my readers say the first thing when we look into the paper, आम्ही कार्टून पळयता तुजो पयलो आनी मागीर वाचता दुसरे खबरो. बरोबर. आनी खूब जाणांक आवडटात. इवन हांव सुद्दां जेन्ना पेपर उगडटा आनी पयलीं कार्टून्स पळयता. म्हणजे कार्टूनांतल्यान आमी खूब कितें शिकूं येता. आनी म्हाजें बॅकग्रावंड इज ऑल्सो आय वॉज अ टिचर. सो and a teacher's job is not only to teach but also to learn, and I learn every day from the whatever I read in the papers. From the grammar, I am a very avid reader of books, especially self-help books, which I feel I can better myself, and in my own little way whatever I know from these books I try to spread it to my cartoon. तुमकां दिसता आयच्या नव्या पिळगेन कार्टूनिंग एज अ करियर घेवंक जाय? I wish many students come forward to do cartooning as a career. If you like cartooning, and what really pays now is animation cartooning, you can go in for that. Political cartooning is also very payable, but not in Goa. So why I do cartooning? Because basically I am passionate about my work, and I feel this is the way, this is the best way I can contribute to society. Because I don't think I can do anything better. Now the latest thing what I feel, if I can contribute more to the society, is now I am trying to learn music. So suppose I have an exhibition and I sing about my cartoons, so that will make a greater impact. Now I am trying that angle.
so that I can make a better Since impact. you said music, म्हाका दिसता besides cartoons तुमकां आनी हेर खुबश्यो हॉबीज आसा न्ही ताजे विशीं आमकां सांगल्यार बरें. Yeah, no, music is अजून hobby जावना, पण I want to take it seriously. But otherwise in the village in कितें न्हू आमच्या गांवान आमच्या वाड्यान बा I did something called initiative म्हणजे festival of plants and flowers, and we used to call it green heritage. कित्याक केल्लें तें because so much of destruction of trees and all. I said if we encourage young people to grow trees, for the last 16 years it is annually being held. Now Response म्हाका दिसता ताका बरो आसा. very good response. About 19-20 schools participate घेतात तितून. And the other community work, little community work that I did was ते आमचो सांजाव boat parade आसतालो न्हू. It is a tradition that is almost over 100 years old. मागीर तो it was dying. मागीर हांव दुसरो एक फ्रेंड आमचो फेर्मीन आसलो तो आनी हांव आख्खे गांवान भोंवले आनी वी मॅनेज टू रिवायव दॅट ट्रेडिशन. म्हाजें पयलें एम्बिशन आसलें फुटबॉलर जावपाक, पूण आतां तें हें जावंक ना. सो आय डू लॉट ऑफ स्पोर्ट्स कार्टून. आतां आय हॅव डन 2 books ऑन स्पोर्ट्स कार्टून. दॅट इज द फर्स्ट ऑफ इज कायंड. एक बूक आहा स्पोर्टून्स. तेन्ना 1976 एशियन गेम जातली तेन्ना हांवें एक बूक केल्लो आनी व्हडलें पब्लिकेशन ऑफ इंडिया बूक हावस ते पब्लीश केल्लें तेन्ना. मागीर रिलायन्स वर्ल्ड कप जाली तेन्ना फाटीं 1987 तेन्ना हांवें एक बूक काडलेलो भायर हाऊस ॲट सेंचुरी ऑफ क्रिकेट कार्टून. ते 2 क्रिकेट कार्टून काडले बूक आसा. आनी मागीर 10 आतां 10 वर्सां जालीं हांवें एक बूक काडलेलो वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा न्हू. दॅट वॉज कॉल्ड गोवा पॅराडायज लॉस्ट. आनी आतां हो काडला गोवा गोईंग. द गोंयकार आमी वी आर गोइंग टू बी अ मायनॉरिटी वेरी सून. एंड आय एम सेइंग इन अदर 10 or 15 years not to be surprised if we have Goen. I mean, you have a person with a Karnataka background or a Maharashtra background to become the chief minister of Goa. It is going to happen. I am predicting this today. तुमचो हो जो वावर आसा तो तुमी फुडें चालूच दवरचो म्हणजे फाटल्यान येतल्या नव्या पिळगेक एक इन्स्पिरेशन मेळटलें. आनी प्रुडंट मिडियाचे वतीन हांव तुमचे उपकारी आसा आनी तुमकां ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या वतीन ही ल्हानशी भेट तुमकां देव बरें करूं. आनी यादी खातीर आमच्या देव बरें करून नमस्कार. देव बरें करून तुमकां म्हाका प्रुडंट मिडिया म्हाज्या घरान येवन म्हाजो इंटरव्यू घेतलो. हांव खूब खोशी आमी खूब खोशी जाला. एंड आय टेक इट अ बिग ऑनर that you चंद्रिका आमच्या घरा माझ्या घरा येऊन इंटरव्यू घेतला. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आमचे गोंय आमची मनशा आमची माणकां आमची मोतयां आमचे गोंय